अशें ते वयर तेका एक धापण कशें आसलें बुडकुलो तसोच उरलेलो आसलो जवळ कितके डोंगराचेर आसली ही आश्चर्यकारक म्हाका दिसता ते सत्तरी हो गोंयचो गांवगिरो सैमान गिरेस्त असो म्हाल. हे म्हालांत इतिहासाचे नदरेन म्हत्वाच्यो आनी जायत्यो अजापाच्यो गजाली पळोवपाक मेळटात. आतां हातूंत भर पडपी आनीक एक म्हत्वाची बाब नदरेक आयल्या. वाळपयचे नगरगांव पंचायत वाठारांतले नानोडा बांबर ह्या गांवांत दोंगरार तांब्याची पुरातन नाणी सांपडल्यात. 1-2 न्ही जाल्यार वट्ट 826 इतली ही नाणी आसात. जमिनी पोंदा एका मातयेच्या बुडकुल्यान नाणी धापून दवरिल्ली. नानोडा बांबर हांगासरले विष्णू जोशी हांचे फॅमिलीच्या खाजगी जमनीत तांकां ही नाणी मेळ्ळ्यात. हे विशीं तांणी गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना सविस्तर म्हायती दिली. तुमचें नांव कितें? माझे विष्णू श्रीधर जोशी बांबर रावता. बांबर म्हणजे खंय? सत्तरी? नानोडा बांबर नगरगांव पंचायत सत्तरी. ओके. सो ही तुमकां नाणी जी मेळ्ळ्या न्हू ती केन्ना मेळ्ळ्या? ही आमकां जाले 8-15 दीस जाल्यार मेळोन आनी अशी चवकशी करची वता म्हटल्यार अशी नाणी मेळ्ळ्यात. हांगाचो एक पंच आमचो ताका सांगलें अशें अशें आसा तें काय करपाचें म्हणून मागीर तुमकां तेंच्यांनी फोन केलो की अशें अशें आसा. मागीर ती फोन हांगा येयल्या आनी ते बघितले आनी ती थोडी ती आमी तांब्याची आसा ती आनी वयर ताका असो एक वेगळो असो C किंवा S अशें काय तरी आसा तेचेर पण सारकें नेमकें कळना नेमकें काय आसा तें. म्हणजे तेचेर चिन्ह कशें आसा? हय चिन्ह कशें आसा तेचेर. सो तुमी थोडी आतां साफ केलें दिसता न्हू धुतल्या? हय 10 एक साफ करून बघल्यात ती तेचेर तशें दिसता तें. सगळी तांब्याचीच आसा? तांब्याचीच आहा सगळी. ओके. आनी ती एकामेकाक चिकटल्या थोडी. हां आनी तुमकां ती तुमच्या काजीनी अशी मेळ्ळी? हय काजेनीच मेळ्ळी. म्हणजे तुमी कितें आतां बेंटाले बी अशें दिसता? काजे बेंटा आमी त्यो निवळ करता थोडी ती लाजरी म्हणून आसा ती कुपयटा आमकां ती गावली थंय सकयल आशिल्ली. अशें म्हटल्यार वाटपळेत काय दिसता असो तो एक बघल्यार थंय एक बुडकुलो दिसलो थंय. बुडकुलो असो खोदून बघले जाल्यार त्या बुडकुल्यात ते काडलो बुडकुलो आनी हांगा हाडून बघलो येदो बुडकुलो आसलो तो. ओके. हांगा काडून बघलो आनी तो फोडलो तो तेतून ही असली? हय तेतून नाणी असली. सो तुमी मेजल्या बी कितली आसा ती टोटल? आतां सद्या ती 826 आहा. 826 आसा? आसा. ओके. सो तुमकां कितें दिसता ही म्हणजे कितली जुनी बी आसूंक शकता अशें? म्हाका दिसता एक 400-500 वर्सां पूर्वीची आसची अशें म्हाका त्या हेच्या वयल्यान तरी दिसता. अशी खूब अशी जी तुमकां सुद्दां लोक काय करीत अशे वेगवेगळ्या जाग्यार पयशे पुरून दवरीत म्हणजे पोर्तुगीज काळात भयान लोक आनी ही सुद्दां आतां ही नाणी आसली न्हू ती जवळ जवळ कितके डोंगराचेर आसली ही बरो डोंगर आसा थंय आनी त्या डोंगराचेर म्हाका गावली अशें आश्चर्यकारक म्हाका दिसता तें. हांव जमीन ती विकती घेतली आतां म्हणजे भावा. तुमची जमीन ती? हय जमीन आमचीच पूण आमकां जाली आतां 30-40 वर्सां घेवन ती थंयची जमीन. ओके. आनी आतां ती मेळ्ळ्या ती. ओके. सो आनी बीन तुमी थंय पयला बी अशें कितें आसा बी? ना आनी थंय हाटीन बघले पण तशें काय अजून काय दिसना. काल सुद्दां हांव गेल्लो त्या जाग्यार पण थंय ना दिसोंक म्हाका. ओके. आनी ही तांब्याची आसा न्हू? हय तांब्याची आसात कारण ती आमी घासून बघली सारकी. ओके. बरी वेवस्थीत घासल्यात. आतां ते तुमी दाखयली तुमकां दाखयता. बरोबर. ती आसात न्हू? ही घासल्या तुमी? हा ही घासलेली. आनी ही बाकीची आसा ती? ही बाकीची आहा तेका असो वयर मळवट असो धरला हिरवोगार असो मळवट कसो आसा. म्हणजे खूब वर्सां जाले तेका? खूब वर्सां आहा. चितो कसो येयलो? चितो कसो आहा. ओके. आणि असे त्या वयर तेका एक धापण कशें आसलें. म्हणजे ती बांदून दवरलेली? ना तो बुडकुलो आसा न्हू बुडकुलो तसोच पुरलेलो आसलो आनी वयर आमी हे सुगडां बी मेळटा धाकण कशें वयर? धापण कशें तेचेर वयर आसलें अशें. म्हणजे सिस्टमॅटीक दवरलेली? सिस्टमॅटीक पळय ती दवरलेली पण ते थोडे पाणी वचोन तितून ते पाड जाल्यात ते. पूण तरी उरली ती सारकी? तरी इतकी वर्सां उरल्यात म्हणजे बरी आहात न्हू ती. बरोबर. येस. तुमचें नांव सांगा. आनी ही जी तुमकां मेळ्ळी न्हू ते जागे म्हणजे खंय तो नांव तुमचें ते? नानोडा गांव म्हणजे आमचो नानोडा गांव आहा न्हू थंयच आसा ते. म्हणजे हे हड्डीचे भरड म्हणून तितून तो जागो तो. हड्डीचे भरड. सो थंय तुमच्या काजीनी तुमकां मेळ्ळी? 11-10 नंबर तो. सर्वे नंबर 11-10 आसा तो. तुमच्या मालकीची जागो? काजी आसा? म्हणजे माझ्या भावाचो आहा तो. भावाचो म्हणजे काजी आसा थंय? हय काजी आहा थंय. हांव पळयता थंयचे जागो. ओके. ओके. सो ही तुमची एरिया आसा ही म्हादय वायल्ड लायफान पडटा? हय म्हादय वायल्ड लायफ. आनी ही जमीनूय म्हादय वायल्ड लायफान पडटा? अशें खरी आमची जमीन ओन आहा ही. ओन म्हणजे मालक तुमी? मालक आसा तरी पूण हांगा म्हादय वायल्ड लायफ लागता? हय वायल्ड लायफ लागता. हे पुरातन तांब्याच्या नाण्यांचो शास्त्रशुद्ध अभ्यास जावचो तशेंच तांचे संवर्धन आनी जपणूक जावची अशी जोशी हांची प्रामाणीक मागणी. तांकां आनी कसलीच अपेक्षा ना. सो तुमची प्रामाणीक इच्छा की तेची जपणूक जावची? हय जपणूक नक्की जावंक जाय. ती अशें नुस्तें व्हरोन उडोवपाची ना ते व्यवस्थिशीर दवरची तरी ते
लोकांकय दिसची ती अशें दिसता म्हाका तेजें. म्हणजे अभ्यासाचं संशोधन होय, जावन ती नेमकी खंयच्या हां, काळातली ते- कितें. होय होय ते संशोधन करून ती अशें माझे जाल्यार प्रामाणीक मत आहा ह्या बाबतींत. ओके. तर ते त्याची जपणूक जावची म्हणजे खंय तरी ते बऱ्या जाग्यार वचची अशें म्हाका तरी दिसता ते, म्हणून हांव मातसो तुमच्या कडेन संपर्क साधलो हो. म्हणजे ते संवर्धन तेंचे जावंक जाय. संवर्धन जावंक जाय तेजें. सो तुमी अशें कोणाक अजून बी सांगूंक ना न्हू. ना अजून कोणाक सांगूंक ना. सो तुमी कितें म्हणटा की कोणी एक्सपर्ट आहा तेंच्यानी ती येवन पळोवची. हय तेंच्यांनी येवन पळोवचे कोण तेतूर हे आसात, कोण तेतूरले माहितगार आसतले न्हू कोण तरी. म्हणजे सरकारचे पुरातत्व खाते बी. सरकारचे पुरातत्व जर खाते येत आनी बघीत ते आनी ते जर व्हरून आपणाक जपणूक दवरतात, सारकी दवरतात आपल्या कडेन, जाल्यार हांव दिवंक तयार आहा तांकां. ओके. म्हाका त्याच्या पासून कांयच तेंची अपेक्षा बी कांयच ना तेजी. ओके. फक्त ती जपून दवरची इतकेंच म्हाका दिसता. नानोडा बामरार विष्णू जोशी यांच्या खाजगी जमनीत मेळिल्ल्या हे पुरातन तांब्याच्या नाण्यांचो शास्त्रशुद्ध अभ्यासा सयत तांचे संवर्धन आणि जपणूक जावप सामकें म्हत्वाचें. ही नाणी म्हळ्यार सत्तरीचे आनी पर्यायान गोंयच्या मानवी इतिहासाच्या उत्थानाचें एक म्हत्वाचें दायज जावन आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर विश्वनाथ नेने.